नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या अनस्पिकेबल ह्या कारण तुमकां सगळ्यांक येवकार. अनस्पिकेबल जे आमी व्यक्त करनात किंवा केन्ना केन्ना आमचे कडेन ते व्यक्त जायना किंवा जे आमची अभिव्यक्त करपाची आमची मनाची इच्छा आसता पण ते मनानूच खंय तरी उरिल्लें आसता अशी एक व्यक्त करपाची माची आणि मंच म्हणजेच अनस्पिकेबल किंवा जे आमच्या मनान सदांच खतखत्ता ते खंय तरी व्यक्त जावचें हे दाखोवपी एक माध्यम अशें म्हणूं येता. आयचो जो विषय आसा तो आमी स्त्री स्वातंत्र्य किंवा बायलांचे स्वातंत्र्य असो एक व्यापक विशय धरला आणि आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर, डॉक्टर खूब पयलीं पासून चेअरपर्सन आशिल्ल्यो वुमन्स कमिशनच्यो, तशेंच आमचे बरोबर आसात संगीता वेंकटेश हेगडे ज्यो आर्ट ऑफ लिव्हिंग ह्या एका नामांकीत संस्थे कडेन खूब तांचो लागींचो संबंध आसा. एक शिक्षिका आसा, प्रशिक्षक आसात ह्या म्हणजे एक सांस्कृतिक विचारांची धारा प्रसारीत करपी माध्यमाच्यो. आणि तशेंच आमचे बरोबर आसात गुलाब अनिल वेर्णेकर जांचोय वुमन कमिशना कडेन खूब लागींचो संबंध पयलीं आशिल्लो. तिनय अश्यो व्यक्ती आसात ज्यो बाय व्हर्च्यू ऑफ देर जेंडर अशें म्हणूं येता फिमेल्स, पण तांचे कडेन ज्या लोकांक अशे प्रश्न आशिल्ले, ज्या बायलांक अशे वेगवेगळ्यो समस्या आशिल्ल्यो तांचे कडेन तांचो खूब लागींचो अनुभव आसा. त्यो तांचे कश्यो हाताळपाच्यो, कशा पद्दतीन अप्रोच आसपाचो आनी वॉट इज म्हणजे आमचे शॉर्टकमींग कितें आसा. केन्ना केन्ना बायलांचे प्रश्न वेगळे आसतात, दादल्यांचे वेगळे आसतात. दर फावटी बायलांच बरोबर आसता अशें न्हय, केन्ना केन्ना दादलेय बरोबर आसता. आणि एक व्यापक विचारान केन्ना केन्ना खूब फावटी अशें आमी पळयता की जेन्ना स्वातंत्र्य म्हणलें की स्वातंत्र्य आनी स्वैराचार असो सुद्दां एक गफलत जाता. दुसरी गजाल आमच्या लक्षांत येना की प्रत्येक स्वातंत्र्य म्हणजे एवरी रायट हॅज अ ड्युटी. तिसरो एक अतिशय म्हत्वाचो प्रश्न हांव जस्ट स्टार्ट करपा खातीर म्हणून सुरू करता की जेन्ना आमी समाजान पळयता की समाज एक म्हणजे डायकॉटिलेड म्हणजे जाका एक काजूचे बी जशे दोन सायड्स आसतात तसो समाज पुरुशा कडेन जर आमी पळयलें जाल्यार हे समाज वृक्ष जर आसा जाल्यार दादलो आनी बायल ह्यो ताचे दोन कॉटिलेडन्स आनी ह्यो जेन्ना प्रगल्भपणे स्वताचे दृश्टीन अभिव्यक्त जातले तेन्नाच समाज पुरुश खऱ्या अर्थान फुलतलो, फळटलो आनी ताका योग्य ते फळां लागतली आणि तृप्त जातलो अशें आमच्यान म्हणूं येता. तिसरी एक अशी गजाल आसा, आमी सदांच म्हणटा की या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. म्हणजे जी स्त्री आसा तिका मातृरूपान पळयतात अशें आमचे वेदांचे सगळ्यांचे म्हणजे प्रार्थनेतले सगळ्यांचे हें आसता. पण वस्तुस्थितीन आमी ताका तशा दर्जाचेर पावयनात. तुमचे विचार कितें हे म्हाका दिसता ही आज एक सुंदर म्हणजे एक हें मेळ्ळा ऑपॉर्च्युनिटी. आय वॉन्ट टू एक्सप्रेस म्हणजे यू टू एक्सप्रेस वॉट यू फील अबाउट दिस सब्जेक्ट. आता तुम्ही सांगले तसे की स्त्रीक पळयता आसतना समाज वेगवेगळ्या रुपान पळयता. आवय म्हणून मानता, देवळान देवी समोर देवी म्हणून लोटांगण घालता. आमी अशे गुलाब हांगा म्हजे बरोबर आमी कमिशनान काम केल्लें आसा. तर आमकां अशें म्हणजे आमच्या अनुभवा वयल्यान आनी आजकाल समाजान जे स्त्री पुरुषाचे संबंध जे आमी पळयतात, ज्या पद्दतीन हो एक बायल आनी दादलो हांच्या भितरलो हो जो एक लग्न स्वस्था म्हणा किंवा आवय आनी चलो म्हणून तांची रिलेशनशीप म्हणा, हे जे आमी पळयता तातूंत सामको म्हणजे देवी म्हणून देवळान वचून त्या देवते फुडें लोटांगण घालणारो आनी सामको म्हणजे मना पासून थंय प्रार्थना करणारो, घरा येवन घरांतल्या लक्ष्मी जिका आमी लक्ष्मी मानता, म्हणजे आमच्या संस्कृतीनूच आसा की घरची लक्ष्मी तिका धरून दोन कोपां मारून अशे तरेन एक एकदां तो बडयता की तोच मनीस हो असो प्रश्न पडटा आमकां. तर समाजान जे कितें घडटा पळय न्ही, कुटुंब संस्था आमची जशी बरी जर चलत जाल्यार अख्खो समाज बरो जावं शकता. सद्याच्या हातून परिस्थितीन स्त्री स्वातंत्र्य जे आमी जो इश्यू म्हणजे आमी हे करतात की बायल जशी आसपाक जाय तितली स्वतंत्र ना. हांव म्हणना की गोंयान सगळ्यो बायलो स्वतंत्र ना अशें न्हय. खूब अशें आसात की नेगेटिव्ह एम्पावरमेंट पासून जाल्लो आसा. म्हणजे स्त्री स्वातंत्र्याचो एक वटेन म्हणजे एक अच्छेव दिसून येता की अशें आसपाक जायना. जेन्ना आमी घरान पळयता की सून मायचेर अत्याचार करता किंवा माय सुनेचेर अत्याचार करता, हेय ज्यो गोश्टी पळयता न्ही अश्यो जावपाक जायना. माय इतली एम्पावर आसपाक जायना की ते सुनेक ती अशे तरेन छळप. पण अशा वेळार ती माय नासता, तिच्या फाटल्यान सगळे दादलेय बी तिका सामील जाल्ले आसता. किंवा हाजे पेक्षा फुडें वचून म्हणन हांव की ही जी पेट्रियार्की आनी पुरुश सत्ताक जी स्थिती जी आसा आमच्या समाजाची ती बायलो इंटरनलायज करतात. म्हणजे त्यो तांकां दिसता की दादल्या भशेन वागप म्हणजेच खरें आनी तेच आपल्याचो तो हक्क. आनी त्या दृश्टीन ती सुनेचेर अत्याचार करता किंवा त्रास दिता आनी हे दादल्या भशेन ती वागूंक लागता. म्हणजे बाकीचे दादले कशे बायलांक त्रास दितात तशी माय ते प्रिंसिपल्स घेवन ती अत्याचार करता. एक एकदां पळयता आमी सून मायक छळटा. म्हणजे दुसऱ्या घरांतल्यान अपुरबायेन हाडिल्ली आसता.
पूण ती थंय येवन अशे तरेन सत्ता गाजयता की माय त्रास पावता. तर अशा वेळार ती कोणा भशेन वागता की ती तिका आपल्या आवयच्या घरा जशें सूख आनी जसो एक प्रकारचो तिका एम्पावरमेंट मेळिल्लो आसता, ती सांगता तें सगळें जाता. तर आतां ह्या घरान येतकच हांव सांगता तेंच सगळें जावपाक जाय असो एक प्रकारचो हे घेवन ती रायट घेवन हक्क घेवन जेन्ना ती घरान येता पळय न्ही तेन्ना तो त्या घरांतली स्थिती मागीर बिगडटा. म्हणजे अशीय बिगडूंक जायना आनी तशी बिगडूंक जायना. म्हणजे माय माव हाणीय बी समजुपाक जाय की जेन्ना आमी ते भुरगे घरान हाडटा ते आमी आमकां जाय म्हणून हाडटा त्या घरांतले आनी तेन्ना ते लोक तुजे कडेन तिच्या आवय बापूय तुका कशे पाती येतात की तांकां एक विश्वास आसता की ही आपल्या भुरग्याक त्रास दिवची ना म्हणून आपल्या घरान जशें सूख मेळ्ळा तशें सूख थंय मेळटलें म्हणूनच दितात न्ही लग्न करून दुसऱ्याच्या त्या घरान रावपाक. ते जर पयलींच कळटा की ना ती कशी छळटली म्हणून ती केन्ना दिवचीच ना. सो अशी जेन्ना किंवा ती चली बी तयार जावचीच ना लग्नाक अशी परिस्थिती तेन्ना म्हाका दिसता आनी आमकां सगळ्यांक अशें म्हणजे आमच्यो अपेक्षा आसता की कुटुंबान जर तर बरे तरेन जर रिलेशनशीप जर बऱ्यो सांबाळ्यो आमी न्ही आवय आनी पूत माय सून नणन भाव जावो जावो मागीर भाव हांव अशें म्हणना की बायलोच त्रास आसता तशें नासता तें भाव भावांनी बरे रिलेशन दवरले जाल्यार जावो जावो केन्ना झगडना. भाव भावांनी जर इतले तांचे भितरले जर लागींचे नाते त्याच बरोबर घोव बायलेचे इतले क्लोजनेस जेन्ना आसता एक प्रेम जेन्ना आसता तेन्ना ती बायल घोवाक आपले त्रास केन्नाच जातले त्या भावा कडेन जर वायटपण जाय जाल्यार घोवाक खूब त्रास जातले म्हणून ती ताका कशीच इन्स्टिगेट करूं शकना भावाच्या अगेन्स्ट. सो दिस इज वॉट वी शूड बी लुकिंग फॉर की प्रत्येकाचे रायट्स प्रत्येका त्या बरोबर आयिल्ले ड्युटीज जशें तुमी सांगले ह्यो जर आमी व्यवस्थीत सांबाळ्यो आनी कुटुंब स्वस्थता जर आमी व्यवस्थीत सांबाळ्ळी जाल्यार समाजान प्रत्येकाचे स्वातंत्र्य आनी प्रत्येकाचे जे अधिकार आसा ते वापरपाक आमकां संद मेळटली अशें म्हाका. डॉक्टर तुम्ही एक सुंदर मुद्दा मांडलो की जेन्ना एकमेकाविषयी आमची आपुलकी म्हणजे संघर्ष नाही तर समन्वय जर आम्ही समाजान आम्ही म्हणटा की समाज बरो आसपाक जाय की आज समाजान अशें चल्ला अशें चल्ला देशान अशें चल्ला राज्यान अशें आमी सगळें व्यापक उरला बट वॉट वी हॅव टू फोकस इनिशियली एज अ इंडिव्हिज्युअल बिंग इज दॅट म्हज्या घरान जर हांवें बरे विचार जर प्रगल्भपणे म्हणजे चालीक लायले नॉट फक्त विचार आसा अशें न्हय जशें तुमी सांगलें की देवान वचून हांव प्रार्थना करता पूण घरान भायर बडयता अशें जाय नासतना जर आमी हें केलें जाल्यार म्हाका एक सुंदर हळूहळू घराब्यांतल्यान समाज आनी समाजांतल्यान राज्य राज्यांतल्यान देश आनी देशांतल्यान जग खऱ्या अर्थान चुकी जातलें. हांवें जग इतल्या खातीर म्हटलां की हांव नाव टू कम टू यू म्हणजे तुमचे आर्ट ऑफ लिव्हिंग एक व्यापक अशी एक संकल्पना की सगळ्या लोकांचो म्हणजे वसुधैव कुटुंबकम सगळें विश्व म्हजें घर आनी तातूंत दादलो किंवा बायल मनीस अशें डिविजन करनासतना एकमेकांक पूरक आणि जशें म्हणजे अध्यात्मशास्त्रान सांगता आमकां एक अभिव्यक्तीचे म्हणजे आमचे भितरले जे दैवी गुण आसा ते अभिव्यक्त करतना आमी हे दादल्याचे गुण हे बरे बायलेचे ते सेकंड कॅटेगरी अशें म्हणूंक शकना. वॉट म्हणजे गार्गी मैत्रेय भशेन जे आशिल्ली आमची परंपरा म्हणजे त्यांचे कडेन आमी वेदांचे ज्ञानाचे थंय तेन्ना प्रसारण जातालें. मदीं एक अशी वेळ आयली की सम आय डोंट नो कोणें तशें इंडक्ट केलें कारण अशें सगळे जाण आतां म्हणपाक लागले की पळय अशें हो मदलो काळ असो आशिल्लो की जेन्ना मनुस्मृती आयली बायलांचे हे थोडेशे हक्क काडले हे केले ते केले वॉट आर द रिजन्स वी डोंट नो. पण सद्याची स्थिती आयज जर आमी पळयली जाल्यार आजूय आमी बायल मनीस आपलें स्वातंत्र्य दवरून समाजाक योग्य दिशा घडोवपाचें किंवा जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जग उद्धारी अशें जें म्हणटा ती भुमिका व्यवस्थीतपणे निभोवंक शकतली हाचेर तुमचो अभिप्राय. म्हाका पयली एक दिसता पयली गोश्ट म्हणजे की खंयचीय गोश्ट तृप्तींतल्यान येता न्ही पूर्णतेंतल्यान येता तेन्ना ती बरीच आसता. तेन्ना बायल जेन्ना घरची तृप्त आसता तेन्ना घरांतले सगळे मनीस तृप्त आसता. आनी ही तृप्ती कितें इनसेक्युरिटी आसली काय ना म्हणटकच ही तृप्ती वता. जेन्ना हे सगळे विश्वाची म्हाज्या घरातून आमचो आसा तो स्पिरिच्युअल एस्पेक्ट आमी पयस पावल्या. ताका लागून म्हाका दिसता म्हणजे कशें आसा पळय सायन्स टेक्नॉलॉजी आसा आनी स्पिरिच्युअल एस्पेक्ट आसा अध्यात्मीक आमच्या जिवनाक. पयलीं पासून आमच्या हातून गार्गी मैत्री जाली तातूंत स्वयंवरूय आयले बायलांक चूज करपाचो 5 बायलांक दादल्यांक घेवन रावपाचो द्रौपदीक हक्कूय आयलो कुंतीक तो हक्कूय आयलो तिका सांगपाचो म्हणजे इतलें रिलेशन आशिल्लें म्हणटकच पारतंत्र हो प्रश्न नाशिल्लो. पूण फ्रीडम म्हणटा ही संकल्पना जी आमी म्हणटात तो स्वैराचार आसचो न्ही. बरोबर. फ्रीडम म्हणजे कशें की अशें आमी कितें म्हणटा की म्हाका जाय तें हांव करता म्हणजे हांव फ्री. पूण आमच्या हातून अशें म्हणटा की फ्रीडम ब्लॉसम्स इन डिसिप्लीन.
जेन्ना तुमी शिस्त घालता ही अमकी आपली रेखा बरोबर तेन्ना त्या शिस्तीन रावनूच तुम्ही कितले वयर पावूंक शकता. करेक्ट काय ना ह्या बायलेन शिस्त घाली जर आपण अमके पर्यंत वागूंक शकता आनी तातूनच ती शिकून खंय तरी वयर पावूंक शकता. बरोबर आनी हाका सगळी जाण आदार करता कित्याक हो फ्रीडम आसता तो स्वैराचार नासता. Correct. ही तिची अभिव्यक्ती असता. पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट तृप्ती जी हांवें तुमकां सांगल्या. तृप्ती म्हणजे आमी केन्ना पयलीं घरान कितें तांदूळ सोंपले म्हणटाले ना तांदूळ चड जाल्या, साकर चड जाल्या, कुकूम चड जाला, काकण वाडवला, गणित म्हाका भोव कळटा म्हणल्यार भुरग्याक लेक नाशिल्लो, तृप्ती लेकान सुद्दां तृप्ती आशिल्ली. त्यामुळे जे कार्य करता ते भुरग्या कडल्यान बरें जातालें किंवा घरची सपोर्ट करताली. आतां दुसरी गोश्ट आयली सायन्स. सायन्स आमकां कितें दिता कम्फर्ट दिता, खूब कम्फर्ट दिता. मिक्सर लायलो, बटन दामले, आमी आतां सगळे बटनांनी करपाक लागले. हे बटन आमकां इमोशन्स हँडल करूंक शिकयना. करेक्ट हे बटन्स आमकां कामां सोंपी करूंक शिकयता. आमकां खंय कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. ग्लोबलायझेशन इतलें जालां की वी कॅन कॉन्टॅक्ट एनी वन. बरोबर पूण त्या मनशा कडेन फ्रेंड म्हणून तूं फेसबुकार वता पूण ताजे कडेन प्रत्यक्षात फ्रेंडशीप जावंक शकना. ती नात्यांतली फ्रेंडशीप खंय तरी हाल्ल्या. हां ताजेर आमी लक्ष दिवपाक जाय. म्हणजे सायन्स कितपत आमी वापरूंक जाय. सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी ताजे शिवाय जायत ना. आनी अशें न्ही की टेक्नॉलॉजी पयलीं नाशिल्ली. ताजमहाल बांदलो तेन्नाय आशिल्ली, आयुर्वेदा आसा तेन्नाय आशिल्ली. पीपल यूज टू मेडिटेट आनी तांणी ज्ञान सोदून काडलें. तर ह्या प्रोसेसान आमच्या खंय तरी आमी आमच्या स्पिरिच्युअलिटी कडेन दुर्लक्ष केलां. बरोबर आनी स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे कितें रानान बसून मेडिटेट करप बी न्ही, घरान रावून तृप्त बायलेन तृप्त मनान सगळें करप. बरोबर हीच आमच्या अध्यात्म. अशें म्हणटात की भारतीय स्त्री पूर्ण आध्यात्मीक आसता. कित्याक ती स्वता उपाशी रावन भुरग्यांक भुरग्यांक दिता. आनी जेन्ना प्रेम आसता न्ही, आतां तुमकां सांगता घोव बायलां एक वेळ चड जोडटात, एक वेळ दादलो चड जोडटा किंवा बायल चड जोडटा, न्यूनगंड येता अशें आमी म्हणटा. पण जंय प्रेम आसता न्ही, जंय आपलेपण आसा, हो म्हजो दादलो, हो म्हजो, हाज्या खातीर आपूण सर्वस्व दिता. हें जेन्ना कुटुंब संस्थेंतल्यान त्या भुरग्याच्या चलयेन एक अनुभव म्हणून प्रतीत जाता, वाचन म्हणून न्ही, अनुभव, स्वानुभव, तेन्ना तो इगोचो प्रश्न येना. करेक्ट कित्याक अहंकाराच्या पलीकडे प्रेम आसा. बरोबर म्हणजे एक अतिशय सुंदर गोष्ट आमी की अहंकाराच्या पलीकडे प्रेम आसा. जेन्ना आमचे खूब फावटी अशें दिसता की म्हणजे खुबशे म्हणजे आय एम सेइंग दॅट थोडी जाणां म्हणजे अचानक तांकां एक स्वातंत्र्य म्हणजे हां आतां आपूण घोवागेर आयला म्हणजे म्हाका थंय आईगेर कळ्ळें आतां दाखयतलें म्हणजे आय शो लायक सी आय एम केपेबल, आय एम वर्किंग, आय एम एज्युकेटेड, माय सॅलरी इज दीस मच, सो आय वॉन्ट एवरीथींग इन अंडर माय कंट्रोल. हो जो विचार आतां येवपाक लागला तो थोडोसो तातूंतल्यान तुमी म्हणटा ते म्हणजे कौटुंबीक संस्था हल्ल्यात. आनी दुसरी गोश्ट अशी की आनीक हातूंतली खुबी आसा बायलाची. जर तुमी घोवाच्या आवयक नंडेक बरे भशेन आप करून घेतले जाल्यार घोव तुमकां समको माथ्यार घेवन नाचतात. एब्सोल्युटली बरोबर काय ना? दिस इज गुड ऑब्झर्वेशन. इन फॅक्ट म्हणजे रिलेशनशीप एक बऱ्यो दवरपाचे किंवा त्यो एक फ्लरिशींग दवरपाचे रिलेशनशीप जाव नणन. आनी हातूनच म्हणजे घोवाचेर खरें जर प्रेम आसत जाल्यार ताज्या लोकांक आपणे कितले लागीं ओडून घेवंक जाय हें बायलां कडेन एक हें आसता. पण तिणें सांगलां तातूंत एकूच म्हाका कितें म्हणलें की स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार न्ही, बट दीस इज एप्लिकेबल फॉर बोथ मॅन अँड वुमेन. अशें न्ही की दादल्यांनी आपलें स्वातंत्र्य जाय तशें वापरचें आनी बायलांनी मात्र स्वैराचार. म्हणजे तिजे स्वातंत्र्याची लायन खंय ही तिणें स्वताच काडपाची आसता. ती काडटली ती तिजेर जाल्ल्या संस्कृती पळय तिजी जशें कल्चर, द वे हर अपब्रिंगींग, ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान ती लायन काडपाक बायल खबर आसा. जस्ट द वे दादल्यांक खबर आसा. बट मेन टेन टू क्रॉस द लायन.